मिकीक रक्षा मंत्री पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार सोदपाच्या जेएमएफसी कोर्टाच्या आदेशाचेर सत्र न्यायालय 27 मेक निकाल दितले। मडगावच्या जेएमएफसी कोर्टाच्या निकाला आड सरकार सेशन्स कोर्टान गेल्लो। सोदपाचो आदेश दिल्लो तेन्ना सरकारान निर्णयाक विरोध करूंक नाशिल्लो म्हूण याचिकादारान आर्ग्युमेंट घालो। मिकी आड अटक वॉरंट काडला, ताका फरारी घोशीत केला। ताका लागून रक्षा मंत्र्याच्या घरा मिकीक सोदपाची गरज ना म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आणि नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या 10 अकबर रोडाकडल्या सरकारी बंगल्यार सोदचो असो आदेश मडगावच्या जेएमएफसी कोर्टान 22 एप्रिलाक दिल्लो। ते उपरांत रातोरात हालचाली करून सरकारान आदेशाचेर सत्र न्यायालयाकडल्यान स्थगिती हाडिल्ली। याचिकादार आयरिश रॉड्रिगेज आणि खासा सरकारी वकील महेश आमोणकारान बुधवारा कोर्टान आर्ग्युमेंट घाले। हो आदेश बेकायदेशीरपणान आणि दुसऱ्याची बाजू आयकनासतना दिला। मिकी आड अटक वॉरंट काडला अशें आसतना रक्षा मंत्र्याच्या घरा ताका सोदपाची गरज ना असो आर्ग्युमेंट खासा सरकारी वकिलान घालो। मात जेएमएफसी कोर्टान आदेश दिल्लो तेन्ना सरकारान ताका विरोध करूंक ना म्हूण याचिकादार आयरिशाचो आर्ग्युमेंट। मिकी सरकाराच्या नेटार लिपून भोंवता म्हूण आयरिशान आरोप केला। I pointed out to the court today that when the search warrant was being issued on the 22nd of April, the state did not oppose the search warrant. In fact, the PI Kolwa, Mr. Uttam Raut Desai, told the court, "Give me anything." So the search warrant was not then opposed. The Goa government is helping Miki Pacheco abscond. In fact, the judge today asked the prosecution as to what is the status of the convict as of today. So the prosecution has informed the court that they are still searching for Miki Pacheco, whereas I have told the court that he is hiding with the support of the government. Police, instead of searching him, are trying to ensure that he is successfully hiding. सत्र न्यायालय 27 मेक निकाल दितले। तो मेरेन रक्षा मंत्र्याच्या घरा मिकीक सोदपाचो जेएमएफसी कोर्टाचो आदेश स्थगीत उरतलो। फाटले 2 म्हयने जाले आमदार मिकी लीप चोरया भोंवता आनी पुलिसांक खंय तो दिसना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। ड्रग्स नॅक्ससांतल्या आरोपी पुलिसांक परत ड्युटेर घेवन गोंय सरकार प्रामाणीक पुलिसांची वाट लावंक उठला म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो। ड्रग्स नॅक्ससाचो आरोप आशिल्ल्या वादग्रस्त 7 पुलिसांक गोंय पुलीस खात्यान मंगळारा परत ड्युटेर घेतले। ड्रग्स माफिया नॅक्सस प्रकरणात तांकां सस्पेंड केले। सरकार आनी गोंय पुलिसांच्या ह्या निर्णयाक लागून प्रामाणीक पुलिसे असल्या धंद्यांनी वतले म्हूण काँग्रेसीन भंय उक्तायला। सरकार आज पुलीस ऑफिसरांक तशेंच गोंयचे जनतेक तशेंच ड्रग्स इंडस्ट्रीन आसलेल्या लोकांक कितें सिग्नल दिवपाक सोदता? सरकार आयल्यार भ्रष्टाचारी फुडाऱ्यांक जेलीन वडयतलो म्हूण प्रचारा वेळार पर्रीकार लोकांक सांगत भोंवतालो। मात चर्चिल आलेमावा आड विजिलन्सान भ्रष्टाचाराची फायल आनी अधिकाऱ्यांची जबानी नोंद आसतना बीजेपीच्या सरकारान कोणाकच भितर उडयल्लो ना। हांगा भितर घालतलो म्हूण आमची आशा आसली। आज परिस्थिती कितें जाल्या तो फाट दाखोवन पळा। पीटी पारकारान आपलो स्टेटमेंट दिला विजिलन्साक, आय हॅव एक्टेड अंडर द instructions of the then PWD minister Churchill Alemaw म्हणून clearly nor Churchill Alemaw is arrested today nor is PT Parker arrested today. Why? कायदो हांकां सेपरेट लागता। तुम्ही बारीक बारीक मुसांक ते कोण LDC आसता UDC आसता तांकां काडटा भितर उडयता। चर्चिल आलेमाव आनी PT पारकाराक कित्याक अरेस्ट करूंक ना PWD घोटाळ्यान? आनी PT पारकार हो एका डिव्हिजनाचो घोटाळो 25 डिव्हिजनां आसा PWD। PI संदेश चोडणकाराचे मसाज पार्लराकडच्यान खंडणी वसुलीचे प्रकरण CBI मेरेन पावोवपाची तयारी काँग्रेसीन केल्या। I am writing to the CBI director. ताका इतले सामके सेन्सिटिव्ह पोझिशन दिले ऑफ एंटी बर्गलरी सेल की ताणे ते एंटी बर्गलरी सेलाचे एडवान्स बर्गलरी सेल करून उडयले। सो ताका तुम्ही मुकुट घालता तकलेर हाडून ताका मुख्यमंत्री करा मरे तुमचो त्या बरोस। भ्रष्टाचाराच्या केशींनी आडकल्ल्या आनी सस्पेंड जाल्ल्या एकल्याक पुलीस खातें ड्युटेर घेवंक लागला। राजकीय फुडाऱ्यांच्यो विजिलन्स केशी पोक जावंक लागिल्ल्यान सध्या काँग्रेसीच्या हाताक आयतेच कोलीत मेळ्ळा। प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। अंदू वर्सा 10वेचे परीक्षेक बशिल्ल्या भुरग्यांचो निकाल शेनवारा पर्वरे गोवा बोर्डान मेच्या 23 तारखेर जाहीर करतले। गोंय शालान मंडळ शेनवारा 6 वरांचेर निकाल दितले। त्याच वेळार हो निकाल इंटरनेटार गोवा बोर्डाच्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटलो। अंदू 10वेचे परीक्षेक 21,190 भुरगे बशिल्ले। 10,743 चले आनी 10,447 चलयो बशिल्ल्यो। रिजल्ट शाळांनी 26 तारखेक सांजे 3 उपरांत मेळटलो। ह्या शेनवारा 23 तारखेक सांचे 6 वरांचेर डिक्लेअर जातलो। हो रिजल्ट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाची बिल्डींग पर्वरी थंय डिक्लेअर जातलो। त्याच वेळाचेर 6 तारखेक 6 वरांचेर
हो रिजल्ट नेटाचेर अवेलेबल आसतलो. रिजल्ट शाळांनी 26 तारखेक अवेलेबल आसतलो. 26 तारखेक सांजचे 3 वरांचेर तो अवेलेबल आसतलो. तांकां 7 सेंटर्स दिल्लीं आसा. ताचें फूल लिस्ट जें आसा तें वेबसायटीचेर घातलेलें आसा आनी प्रेसातूय येतलें. प्रत्येक शाळांनी आपआपले जो रिजल्ट आसा तो खंयच्या सेंटराचेर आसा तो चॅक करपाचो आनी अकॉर्डिंगली 3 आपलो ऑथरायज रिप्रेझेंटेटीव धाडून तो कलेक्ट करचो. ताजी मागीर स्क्रुटनी शाळांनी करची आनी तातूंत कितें डिस्क्रिपन्सी जर आसा मार्कशिटांत जाल्यार ती आमकां एक 3 किंवा 4 दिसांनी आमकां कळोवची. बाकीची सगळी जी मार्कशीट आसा ती 27 तारखेक सांजची भुरग्यांक दिवची किंवा 28 तारखेक मॉर्निंग दिवची. केपें पारोडेच्या दामोदर हाय सेकंडरीन नाका आशिल्ल्यो फी घेतात. प्रेस वाडोवन भुरग्यांक कादेन घेवंक लायता. घेना जाल्यार भुरग्यांक एडमिशनां दिनात म्हूण आमी नावेलकार संस्थेन आरोप केला. इतलेंच न्ही, हायर सेकंडरीचो युनिफॉर्म खंय परत परत बदलता. दामोदर हाय सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलान आरोप भायर मारले. हाय सेकंडरीन खंय जाय त्यो सगळ्यो गजाली दितात. सगळ्या भुरग्यांकडेन एक सारकी पुस्तकां आसची म्हूण तांकां साहित्य घेवंक खंय सक्ती करतात. दामोदर हायर सेकंडरी स्कुलान एक रिसिप्ट आशिल्लें. त्या रिसिप्टाचेर 470 रुपया दाखयले एक्चुअल फीज. तेतून PTA फीज दाखयली 10 रुपया. सेपरेट चलन काडलें. 500 रुपया वर्गणी तुवें दिवपाकूच जाय PTA. आनी एक दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां एक नवो रूल काडला त्या कॉलेजीन. बुक्स म्हणटा ते कंपल्सरी घेवपाकूच जाय. बुक्स कंपल्सरी घेवपाकूच जाय. बुक्स घेना जाल्यार तुका एडमिशन ना. एक्चुअल आमी होलसेलान हाडपाक गेले जाल्यार त्या बुक्साची रेट जाता 500 रुपया आनी ते विकतात 777. दुसरें युनिफॉर्म खंय शिवपाक कितें करपाक जाय ते पेरंट्साचो लुकआवट. तो मॅनेजमेंटाचो आनी गव्हर्मेंटाचो लुकआवट न्ही. हीच कॉलेज आसा पळय दामोदर कॉलेज, तेमी ना म्हणल्यार कितें युनिफॉर्म चेंज केले? एटलीस्ट आतां 5 युनिफॉर्म चेंज जाले. रिजल्टा जेन्ना म्हाजी भयण गेली तेन्ना प्रिन्सिपलान आनी मॅनेजमेंटान कितें सांगलें डायरेक्टली बिफोर रिजल्ट सांगता एडमिशन करपाक येता तेन्ना बुक्स घेना जाल्यार एडमिशन दिना. कादेनाचो प्रेस खंय बाजारा परस कमी आसता. ते शिवाय फाटल्या वर्सा सावन युनिफॉर्म बदलला. आरोपान कांयच तथ्य ना म्हूण हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल डॉक्टर उदय गांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. We have different journals, graph books and all these things, project book, etc. So there was no uniformity. So management decided why should not we provide them good quality work. So comparatively it is cheaper because the quality and all these things we check it. Whatever amount given by the education department, can we run the higher secondary? Students want all the facilities. These are all rubbish things and false things. They doesn't know what how we are providing the best facilities for the students. Before my arrival, I saw the uniform and especially the girls with the uniform skirts which is above the knee. So my strong objection was to the management. I don't want this type of uniform. I want the chudidas. Okay. So it was just changed last year only. Now it is continued. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. युएक विराम.